गोंयांत आमचे जायते जेवणाचे प्रकार आसात आनी तांतलो एक प्रकार कालदीन. म्हाका जर कालदीन कशें करचें तें खबर ना, मागीर हांवें कितें करूंक जाय? कोणाक कालदीन बरें करूंक येता तांचे लागीं वचूंक जाय, तीं कशीं करतात तें पळोवंक जाय, विचारूंक जाय. आनी उपरांत हांवें म्हज्या घरा येवन हांवें कालदीन करूंक शिकूंक जाय. आनी ताका बरोच वेळ लागता. पयले फावटी केल्लें कालदीन तितलें बरें लागचें ना. मागीर करून 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 मागीर हांव एक बरें कालदीन करूंक शिकतलों, अशें न्ही. म्हणजे जें कितें म्हाका खबर ना तें हांव दुसऱ्या लागीं वचून शिकतां आनी आपणायतां आनी म्हजें करून घेतां. आयच्या नोवेनाचो विशय सान फ्रांसीस सावेराची देख घेवन जेजूचें मिसांव आमी आपणावचें म्हणल्यार आमचें करचें. तर जेजूचें मिसांव कितें आसलें तें आमकां सान लुकाच्या वांजेलांत आयकूंक मेळटा. अवेस्वर 4 वेर्स 16 ते 19. जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवय प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका माखला गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुरड्यांक परत्यान नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. इसायास प्रवाद्या कडल्यान सर्वेस्परा देवान सांगलेलीं उतरां जेजून आपणाचें मिसांव करून घेतलें आनी तें मिसांव तो जियेलो. आनी जेजू उपरांत जेजूचें मिसांव ताच्या शिसांनी फुडें व्हेलें आनी शिसांनी तांच्या शिसांक दिलें. आनी अशें तें सांत फ्रांसीस सावेर, त्या वेळार तो फ्रांसीस सावेर सांत न्हय, ताच्या काळा मेरेन पावलें. तो व्हडलो शिकपी मनीस. त्या काळार MA करप म्हणजे व्हडली गजाल. ताज्या प्रसांनी व्हडलें शिकप नासलें. पारिसांत MA करतोच ताच्या मतीन कितें घोळटालें, हांवें एक प्रोफेसर जावंक जाय, नांव जोडूंक जाय, पयशे जोडूंक जाय. आनी असल्या वेळार ताचो सांगाती, ताचे बरोबर रावपी इनास लोयोला, आतां सांत इनास लोयोला, ताची वळख जाली. आनी इनासान ताका म्हणलें, सगळो संवसार जोडून तुजो आत्मो वगडायशी जाल्यार तुका कितें फायदो? हीं उतरां आनी हेर गजाली शावेराक लागल्यो. तो बदल्लो आनी उपरांत इनासान ताका आशियान धाडलो आनी तो गोंयां पावलो. 10 वर्सां आशियान तो हांगा तावन थंय तावन हांगा भोंवलो. हें तुमी जाणात, 10 वर्सांनी 1,00,000 किलोमिटरां परस चड ताणें प्रवास केल्लो आसा. चलून, घोड्याचेर बसून आनी व्हड्यांनी. आनी त्या वेळार प्रवास करप सोंपी गजाल न्ही. वो युरोपाचो पाकळो मनीस. आमचो हवामान ताका सोंसना, आमचें जेवण खाण वेगळें, हांगाची संस्कृती वेगळी, सगळें वेगळें. इतलें आसून भासो वेगळ्यो. इतलें आसून तो हांगासर वावुरलो.
पाटी आपल्या गांवांक गेलोच ना. हे सगळें ताणें कित्याक केलें? कित्याक जेजूचें मिसांव ताणें आपणाचें केलें. आनी आतां आमी तें फुडें व्हरूंक जाय. जायते फावटी आमच्या लोकांक दिसता जेजूचें मिसांव फकत पाद्री माद्रींनी फुडें व्हरचें, तीं देवाची मनशां. आनी तुमी कोण तर? देवचाराची, सैतानाची. आमी सगळीं देवाचींच मनशां न्ही. आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी देवाची खाशेलीं भुरगीं जालीं न्हय. जेजूच्या मिसांवांत आमकां वांटो मेळ्ळा. तर हे मिसांव आमी आमच्या अभ्यासा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे, आमचे तांकी प्रमाणे आमी फुडें व्हरूंक आसा. जेजूच्या मिसांवांक जायते वांटे आसात. जें कितें हांवें तुमकां लुकाच्या वांजेलांतलें वाचून सांगलें तातूंत थोड्यो गजाली मेळटात. दुबळ्यांक नीत जोडून दिवंक, कश्टवलेल्यांक सुटका मेळूंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी सोम्याचें वरस परगटूंक म्हाका धाडला अशें जेजू म्हणटा. पूण जेजूच्या मिसांवान हेर वांटे आसले. सेवा. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले. एका चाकराचें काम करून ताणें म्हणलें, हांव सेवा घेवंक येवना, हांव सेवा दिवंक आयलां. तर सेवा दुसऱ्यांची आमी निस्वार्थी सेवा करतना आमी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरता. ती सेवा कसली जावं येता. तूं इस्कॉलान शिकोवपी एक टिचर आसूं येता, तूं एक दोतोर, तूं एक नर्स, तूं एक आदोगाद, वा तूं घरांतूच आसाय, थंय तूं सेवा करता. एक आमची आवय आसा, आमची भयण आसा, वा आमच्यो पत्नी आसात, त्यो कितें करतात? आमकां बरें रांदून वाडिनात, आमचे कपडे बी धुयनात, घर नितळ करिनात. ही सेवाच न्ही. ह्या मिसांवाचो आनी एक भाग बोगसाणें. आयच्या वाचपांनी आमी आयकलें, चड करून दुसऱ्या वाचपान, जेन्ना पेद्रून विचारलें जेजूक, हांवें म्हज्या भावाक कितले फावटी बोगसूंक जाय? 7 फावटी. कित्याक जुदेवांची एक परंपरा आसली, 7 फावटी तुजो भाव वा भयण चूक करता आनी बोगसाणें मागता, तूं बोगसाणें दी. 4थ्या फावटी तुवें दिवंक जाय अशें ना. पेद्रूक दिसलें हांव खूब उदार, देखून तो म्हणटा 7 फावटी हांवें बोगशिल्यार जाता. जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय, 70चे 7 फावटी. आतां 70चे 7 म्हणजे 490 जालें, 490. पूण ताचो अर्थ कितें? हिशोबूच ना, हिशोबूच ना. तितले फावटी तूं ताका बोगशी. कित्याक? देव आमकां बोगशिता न्ही. देवान आमकां बोगशिलां देखून आजून आमी आसा. देव आमकां खिणाक खिणाक बोगसूंक तयार आसा. तितलो उदार, तितलो तो काकुळदार. बोगसाणें ह्या मिसांवाचो आनी एक भाग. मागणें. आतां म्हजी पिराय जाल्ली आसा, म्हाका व्हडलें काम करूंक जायना, म्हज्यान हेरां पासत मागूंक जाता न्ही. हे मागणें मिसांवाचो एक भाग. आनी आमी मागूंक जाय. कोणा खातीर आमी मागूंक जाय? फकत इश्टां खातीर, इश्टिणी खातीर, म्हजेच फामिली खातीर, म्हज्या सैरेदारां खातीर पावना. हांवें मागूंक जाय म्हज्या दुस्माना पासत, जाणी म्हाका वायट केलां, जाणी म्हाका दुखयलां, जाणी म्हाका आड पांय दिल्ले आसात, तांचे पासत हांवें मागूंक जाय. तांकां बरें मागूंक जाय. आनी असलें मागणें देवाशी पावता. कित्याक हांव म्हज्या खातीर मागना, हांव म्हज्या दुस्माना पासत मागतां. हांवें मागूंक जाय म्हज्या देशा खातीर. सायबा म्हजो देश राख. कित्याक देश जर आमचो उरलो, आमी उरतले. जे कोण आमचे राजकारबार करतात तांचे पासत आमी मागूंक जाय. कित्याक ते जर वांगडे वाटेर गेले, आमकांय व्हरतले वा आमच्या देशाक व्हरतले न्हय.
देखून आमी तांचे पासत मागूंक जाय. आमी मागूंक जाय आमची सेवा दिवपी आमचे पाद्री माद्री आसात तांचे पासत मागूंक जाय. कित्याक पाद्री माद्री वयर तावन दव पडटा पावस पडटा तशीं पडटात वय ना न्ही, आमचेच फामिलींतली येतात न्ही. जायते फावटी आमकां दिसता आमकां बरो पाद्री जाय, बरी गजाल, पूण म्हज्या पुतान वा एक पाद्री जावंक जाय, म्हजे धुवेन एक माद्र जावंक जाय, हे कितलीं आवय मागतात. ना ना आतां मन आसल्यार ती पुताक नाका म्हणटात. कित्याक आतां आमच्या घरांत एक पूत एक धूव असली परिस्थिती उपजाल्या. आदीं कितें जातालें गोंयांत कितलेशाच घराण्यांत पाद्री माद्री आसल्यो, आतां ना ना उणें जावंक लागल्यात. आनी आमी म्हणटा आमकां बरो पाद्री जाय. खंयसून येतलो तो? कितें मातयेचो करूं येता, विकत हाडूं येता? म्हणटच आमचें मागणें तांचे पासत चड गरजेचें. म्हणटच ह्या मिसावांचे दुसरे दुसरे भाग आसात, तांतले खंयचे आमच्यान करूंक जातात ते आमी करतना जेजूचे मिसांव आमी फुडें व्हरता. उगडास दवरुया, आमी दर एक क्रिस्तांव मिशनार. सान फ्रांसीस सावेर मिशनार आसलो, सांत इनास लोयोला मिशनार आसलो, पाद्र जुजेवास मिशनार आसलो. आमी दर एकली क्रिस्तांव मनशां जेजूची मिशनरां जावंक जाय. जेजून म्हणलां न्ही, तुमी हे भुंयचें मीठ उजवाड आनी फूग जायात. आमी तें जावंक जाय. जर मीठच जर अळणी जालें मागीर जेवणाक कशी रूच येतली. म्हूण आमचें जिवीत जेजूच्या मोगान भरूंक जाय. वो आतां पवित्र काळ, करेजमाचो काळ, प्राचीत काळ, वो पवित्र काळ. ह्या काळान तरी आमी देवा कडेन मागून, सायबा हांव आतां थंड पडलां, म्हजी उर्बा वाडय. आनी जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्या मदें वांटूंक जाय. चिंतुया, म्हज्या पुताक जर रँक मेळ्ळो, हांव ती खबर कितें लिपोवन दवरतलो? हांव सगळ्यांक सांगचो ना हे पळय म्हज्या पुताक पयलो रँक मेळ्ळा अशें सांगचो ना. म्हज्या धुवेक जर एक बरी नोकरी मेळ्ळी ती खबर हांव दुसऱ्यांक सांगचो ना. वा कितें म्हज्या जिवितांत एक बरें घडलें, हांव एक एक्सिडेंटांतलो वाटावलो नाल्यार मरपाचो, ती खबर हांव दुसऱ्यांक सांगचो ना. म्हणजे जें कितें आमकां बरें जालां आमच्या जिवितांत तें आमी वांटून घेता न्ही. तर जेजूची बरी खबर आमी वांटूंक जाय. आनी जेजूची बरी खबर मोठव्यान सांगची जाल्यार देव आमचो दर एकल्याचो मोग करता. बऱ्यांचोय तो मोग करता, पातक्यांचोय तो मोग करता. चड करून तो पातकी मनशान आपलें पातकी जिवीत सांडून आपणाशी परत्यान येवंक तो आशेता आनी राखून रावता. तर ही बरी खबर आमी समजून घेवया, आमच्या जिवितांत जियोवया आनी हेरांक ती उर्बेन वांटुया. आनी तशें करूंक सान फ्रांसीस सावेर आमकां देवा लागची कृपा आनी आदार मागून धाडूं.